मायमोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. चोडणेकारांक फेरी बोटीचे दियात पास. हेर सुवातांतल्यान येवपी गाडयां खातीर लायात वेगळी लायन. पयसुल्ल्यान येवपी गाडयो तिखाजन कोलवेच्यान वळयात. मागलात चोडणेकारांनी. फेरी बोटींक लागून चोडणेकारांचे हाल चालूच. फातर्प्या भोळ्यार बिबट्याचो गायीचेर हल्लो. गायीक मारली जिवेशी. बिबट्याचो बेगोबेग करात बंदोबस्त. लोकांनी मागला रान खात्या कडेन. नुस्त्या मार्केटा भायर नुस्तें विकप्यांचेर हाडात बंदी. येदे व्हडले नवे मार्केट बांदून कितें फायदो? प्रश्न तडीक लायना जाल्यार बसतलीं रस्त्यार. वास्कोच्या नुस्तेकांनीची मुरगांव पालिकेक शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फातर्पा भोळ्यार एका शेडींतले गायीचेर बिबट्यान हल्लो करून तिका जिवेशी मारली. ह्या वाठारांतलो धनगर समाज फकत गोरवांच्या आदारान पोट भरता. बिबटो आनीक कोणाचेर हल्लो करचे आदीं रान खात्यान तेका धरचो थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते फातर्पा भोळ्यार म्हण थंय आसात. आनी आज भोळ्यार जे फार्मर्स आसा हांगा जे आपल्याले शेत रोवन या दूध काडून गोरू पोसून आपल्याले पोट भरतात. आज ह्या लोकांचेर सद्याक उपाशी रावपाची वेळ आयले कडेन आसा. ती म्हण जाल्यार ह्या वाघा खातीर. आनी ह्या वाघान पळय हांगा धुमाकूळ घातला की हेजे पयलीं तेंची कितलीशीं गोरवां जी दुकर आसा सुणी आसा ती वेले कडेन आसात. पूण आज प्रत्यक्ष तेंगेली गोरू गोट्या बांदलेली आज तेणी ताका मारून उडयले कडेन आसा आनी अर्ध खाले कडेन आसा. ह्या 5 दीस पयलीं आमी ह्या वाघाचें दर्शन तुमकां दाखयल्लें. खंयची तरी घराच्या CCTVचेर हो दीस पडलो आनी त्या टायमार आमी सांगलें की तुमी ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो ना जाल्यार हो लोकांक सुद्दां अटॅक करतलो म्हणून. पूण सरकारान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तर हेजेर मात सुद्दां लक्ष दिलें ना. आनीक आज हेचो परिणाम जो आसा ह्या फार्मर्साक भोगपा पडले कडेन आसा. त्या टायमार जर तेजो बंदोबस्त केल्लो जाल्यार आज अशें करून गोरवां मारपाची आनी ह्या शेतकारांच्या पोटाचेर येवपाची पाळी येना आसली. आमी सदांच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगतात की तुमी ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करा म्हणून. कित्याक ही आज गोरवांचेर तेणी अटॅक केलो. गोरू खावपा लागले. फाल्यां मनशाक खातले. हांगा कितलीशीं ल्हान भुरगीं आसात जीं इस्कॉला वतात. फाल्यां तेंचेर अटॅक केले तर मागीर तुमी जागी जातले. आज तेंची मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन हेजो बंदोबस्त करचो म्हणून. हांगा केस दवरून एका धरून व्हरचो ना जाल्यार हांगा अशेंच जातलें. मागीर दूध काडपा मागीर ते परत ते हायलो आसलें. तूं येवन गोट्यांक गेलो. गोट्यांक हाडपा गेलो जाल्यार मागीर कोणी खाले दिसता की आतां म्हाका कितें वाघ आनी कोण खाता वाघ वाघच. हय आनी वाघ आसा न्हू हांगा. हय आसा. मागीर आतां कोणा सांगलें तुमी बी कळयला. आमी फॉरेस्टारा बरें जाल्ले आतां. तेणी मागीर कोणा फोन मारला तो येयलो ना अजून. अशें करून हात न्हू तो म्हणजे वर्सां खाता तो पयलो. आतां 1, 2, 3 वर्सां जालीं धरलो ना. एक पाट धरलो त्या दोन सोन नासलो पूण आतां परतो जाला. परत येयलो. आतां एक 2 व्हरपा न्हू. पयले एक पाट 2 वयलो आहा. तेन्नासानाच येवं ना. म्हटल्यार आमी बरें आसलो न्ही तेन्नासान. मागीर आतां आमकां परत आमी हायल म्हटल्यार आतां कपड्यान दिन हप्तें बरें न्हू 2. ना जाल्यार तुमगे आनी गोरू खातले. खातलो आमगे पयलीं दुकरू सुद्दां येयलो आहा ताणी. आनी आतां पयलीं आमी थंय दुकरू पोसलें. तेंकाय बी व्हरत न्हू. आमकां आतां 2 वयलो जायो. कळ्ळें. आनी तुमगे पयलीं पेटी बी वयल्या हिंगा. जायत वयले. गोरू बी खूब वयले. पूण आजुनूय ताका धरलो नासलो तेजे नंतर. ना एक पाट धरलो तोच. हय आतां परतो येयलो. म्हण एक धरपा जाय. धरपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. चोडणेच्यान पणजे शारांत सद्दा वचपी लोकांक पास दियात. चोडण सोडून हेर सुवातांतल्यान येवपी गाडयां खातीर वेगळी लायन लायात. नाजाल्यार पयसुल्ल्यान येवपी गाडयो तिखाजन कालवी वा आमोणा पुला वयल्यान वळयात. चोडणेकारांनी मागला.
चारच फेरी असल्यान आयज सकाळी लोकांचे हाल झाले. व्हडलो बोळ घालून हाडलेली रो फेरी सेवाय खंय गेली असो चोडणेकारांचो प्रश्न. पळयात आयची स्पेशल स्टोरी. आयज शुक्राराय सोडण ते रायबंदर फेरी मजगतीची सेवेन लोकांक त्रास सोंसचो पडलो. हरशीं हांगा 6 फेरी असतात, आयज परत 4 फेरी आसात. चोडणे वटेन चोडणेचे फेरी धाक्यार 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरांची भरपूर व्हडली रांग पळोवपाक मेळटात. लायनीचे लायनी लागल्यात आनी तेतून RTO आडखून पडलेलो आसा, सरकारी कांय गाडयो आडखून पडलेल्यो आसात. सादारण चोडण, मये, नार्वे, पिळगांव, दिवचल ह्या सगळ्या वाठारांतल्यान लोक पणजे कामा निमतान येतात, तो होच रूट वापरतात. शेड्ड्याची धांव आडे मेरेन म्हणटात तशें धांव धांवलो आनी तारी कडेन पावलो तशें लोकांचें हांगा जाता. जेंकां इमर्जन्सी पणजे पावपाचें आसता, रायबंदरा पावपाचें आसता, ते सगळे येवन हांगा आडखतात. हरशीं 6 फेरीबोटी असतात, आयज हांगा 4च फेरी आसात. आनी परत एकदां लोकांचे आयज हाल पळोवपाक मेळ्ळे. 11 सकाळचे 11ची ही गजाल. जायत्या लोकां कडेन उलोवपाचो आमी प्रयत्न केलो, पूण लोक बायट दिवपाक म्हणजे उलोवपाक सुद्दां भियेतात. ते कोणाक भियेतात खबर ना, पूण आयचो हाल आमी तुमकां दाखोवपाचो यत्न करता. पळयात. आयज शुक्रारा सकाळी ह्या मार्गार कमी फेरी चलताल्यो. दर एके फेरये खातीर 4 आनी 2 व्हिलरींच्यो लायनी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तेतून 2 सरकारी गाडयो आडखून पडलेल्यो, एक RTOची आनी दुसरी एक्सायजची. ही लिझा नोरोना, चोडणेची बिझनस वुमन. ऐन वेळार आडखून पडपाचो तिणें जायते खेपे अणभव घेतला. आयजवेर अणभवाच्या बळग्यार तिणें कांय सुचोवण्यो केल्यात. ऐकात. After being informed on the local WhatsApp group about the situation at Shorround-Madel ferry crossing, I decided to cancel my appointments in Panjim for today, Friday 20th of September 2024. Instead, I will try to cross tomorrow. And although my appointment will be at 9:30 a.m., as usual, I will leave my residence in Shorround at 7:45 a.m. In 10 minutes, I will be at the Shorround-Madel ferry crossing. And I hope I do not have to wait for 1.5 hours, 1.5 hours in the queue. Now, it is not fair that we local residents of Shorround get this treatment, whilst everyone else, non-Chornekas, are always in a hurry and they get and take priority. How they take priority? They bypass the main queue and they enter from the opposite end, from the side. I once asked the traffic police if I too can enter from the opposite side, from the side. He replied, no, they have temka ID asa ani tenka emergency asa. कसले emergency appointments, exams ani काम. So I conveyed to him, showed him my ID, driver's license, and I said, म्हाका ही appointment asa, exams conduct करून जाय आणि ते सगळे काम. But he didn't seem to agree with that. About 6,000 residents in Shorround, not more than that. Of these 6,000, only a maximum of 100 four-wheelers will be crossing on a regular basis at peak hours, or even less maybe. Yet we four-wheelers are made to wait in queues for over 1.5 hours. So we start 2 hours or more in advance to negotiate the crossing. Issue four-wheelers monthly, quarterly passes. Allow us to form a separate queue, and give us priority to enter the ferries. Renewal of these passes is to be done at the ferry point in the ticket booth which R&D could make operational, or better still at the SBI bank just close to the ferry point. SBI bank at the ferry point. Let us try this to begin with. Divert the non-Chornekar traffic, both four-wheelers and two-wheelers, from the north, coming from the north, via Tikazan-Kalvi bridge or via Amona bridge. कांय चोडणेकारांक पूल जाय, कांय जाणांचो पुलाक विरोध आसा. तरी खंय धांवलो फेरये कडेन येवन आडखलो. हें वर्साचे 12 म्हयने चल्लां. गाडयेक गाडी लायली म्हूण एकामेका भितर केस्तांव ती कोफुसांव जाता तें वेगळेंच. तें सोडोवपाक फेरीवाले येनात आनी पुलीसय. रायबंदर वटेन दवरिल्ले पुलीस 8 जावचे आदींच फुज्ज्यो काडटात. चोडणेकार सरकाराचे रो फेरयेची दोळ्यात तेल घालून वाट पळयतात. ऐकात आश्विन चोडणकाराक. 4-5 दीस जाले आमी चोडणान पळयता की
आयज खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक फेरी खातीर. आयज फेरीचो जो प्रॉब्लम आसा 5-6 फेरी आसून सुद्दां आयज येदी व्हडली लायन आसता, इतले त्रास जे लोकांक काडचे पडटा ते पळोवन खूब वायट दिसता. आनी हेजेर ना सरकारूय लक्ष दिना, ना आमची लोकल पंचायतूय लक्ष दिना. आयज एक इन्सिडंट जाल्लो आसा, तितून एक एम्बुलन्स सुद्दां खंय तरी फसून उरलेली. म्हणल्यार आयज चडला कितें चडना तेंच म्हाका कळना. आयज आमचो लोकल MLA जो व्हडले भाशणां दिता, व्हडले उलयता, आयज तेणे पयलीं आपल्या पांया कडेन पळोवपाची गरज आसा. आयज चोडणेकारांक पळोवपाची गरज आसा. तो म्हणटा की सांग पळय आपूण इतलें बरें करता, इतलें डेव्हलपमेंटल वर्क करता, आनी कितें करता, पूण म्हाका इतलेंच कळना तेजी ती रो फेरी जी तेणी व्हडली आश्वासनां दिल्ली, व्हडली भाशणां दिल्ली की रो फेरी जी आसा ती बेगीनचे बेगीन चोडणेकारांक खातीर येतली आनी लोकांक जो त्रास जो जाता पळय न्ही तो खंय तरी कमी जातलो म्हणून. पूण म्हाका दिसत ना ते आयज MLA जो आसा तो आमचो सिरियस आसा काय ना काय म्हणून. काय चोडणेकारांक तेणी ग्रांटीड धरलेला 4 दीस जाले सामको भयंकर त्रास जाता लोकांक. सो बेगीनचे बेगीन जर सॉर्ट आउट करना जाल्यार चोडणेकार मागीर परत रस्त्यार येतले. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचलच्या पिराची कोण वाठारांत बेकायदो बांदलेल्या पत्र्यांचे गाळे सरकारान मोडपाक सुरवात केली. हे खाजगी मालमत्तेचेर सुमार 10 कुटुंबां कितलेशेच वर्सां सावन रावतात. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत हे गाळे माती भरवण केले. दिवचल वाठारांत पिराचे कोणीर कितल्याशाच वर्सां सावन स्थलांतरीत रावतात. ही मालमत्ता आनी कोणाची आसून ताचेर खूब वर्सां सावन ही केस चालू आसली. 2010 वर्सा सावन हे पत्र्यांचे गाळे काडपाची विनवणी जागेची धनी करता. बांदकामां मोडपाचे काम उच्च न्यायालयाच्या आदेशा खाला सुरू जाला. पालिकेन पुलिसांचे हजेरेंत कारवाय केली. मामलेदार प्रवीण गावस कारवाये वेळार हजर आसलो. ह्या जाग्याचे ओनर हांव इतले वर्सां इल्लीगल हे सगळे घाट्यार रावता. आमकां तेंच्यांनी खूब सतयल्या. डेमोलेशन करपाक 2010 येयल्ले. हेंच्यांनी केशी फुडें घालून आमचे जिवाचे हाल केले. आमचे भाव भयणी सगळे भाड्याक रावता. आमच्या जाग्यान ते रावपाक आमकां कशें दिनासले. आतां ऑर्डर पास जाला आनी आतां डेमोलेशनाक येयला. तेजे खातीर आमकां हे क्लियर करून आमचे भाव भयणींक तेंचे मेळचे हे जागो तांकां आनी घर बांदून रावचे तेंच्यांनी. आता कितली डेमोलिश ऑर्डर आहा कितले घरा सब आख्खे फुल घराक खाते आनी ते सायडीक हा फुल घराक आसा. आमचो कितलो जागो आमकां मेळोन. आमी इतने साल से इधर रहे क्या अभी इतने साल हो गए हमको इधर. तो हमारे पीछे से हमारे बच्चों को तो कुछ तो मिलना नहीं. हाँ ये लोग देने को तैयार नहीं है ना. हम ही भाड़े को रहते हैं. हाँ ये क्यों हुई? तुम्हारे जगह में ये रहता है? हो हमारे जगह में ये रहते हैं. अभी कितने साल हो गए हमको इधर. नहीं तुम्ही आता अपील केल्या कोर्टात. अपील केले कोर्टाक अपील केलेला पळय मोबायलान मारून गेला नाल्या. आता किती करतो तुमका आता किती सांगला? आमकां काय रस्तात ना आता बाहेर उडयलेला आम्ही काय वाजून रावे सांग. आमकां घेते तरी गव्हर्नमेंट इन्क्वायरी दिवून जाय न्हू. कितके घरा सांगायचं? काय घरा आसा 10 घरा. आम्ही एक तो पैसा उडवून नेलेला कितें करता आमकां टायम तरी दिवून जाय न्हू. आता भुरग्या बाहेर घेऊन आमच्या 4-5 फॅमिली बरे काही वाजून रावतले. भाड्याक रावतले काय कसं? भाड्याने काय ना आमकां जागा निजाम काजी दिले रावपाक. हे पोट लागत ना आमकां निजाम काजीची जागा. टायम केलेला आम्ही हायकोर्टात घातले आणि तुमका पाहू ना काय घातलेला आमच्याकडे प्रूफ असतात नाले पळय. ॲडव्होकेटाक टाइम दिलो तो पंची आसा आमचे ॲडव्होकेट. हे ॲडव्होकेट काढले. हो हे ॲडव्होकेट बी काढलेले. हे बी आसा आणि पंचीसी आसा दोन कडे घातलेला. ॲडव्होकेटाक खबर आसता तर तुका खबर ना तुझ्या ॲडव्होकेटाक खबर आसा. कळ्ळें न्ही. आता जेन्ना तो सांगता तुजो स्टे ना म्हणून त्याच्या तोंडातल्यान ऐकलें मगे तुवें. हांवें ताका टाइम दिलो काय ना. हांवें ताका टाइम दिलो काय ना. आता एक आदेश जालो 12 जाली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. वास्को नुस्त्या मार्केटा भायर रस्ते कुशीक बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकप्यांचेर बंदी हाडात. येदे व्हडलें नवें मार्केट कित्याक बांदलां हो गंभीर प्रश्न तडीक लागना जाल्यार फाल्यांच्यान आमी रस्त्यार बसतलीं. वास्कोच्या नुस्तेकान्यांनी मुरगांव पालिकेक शिटकावणी दिल्या.
वास्को नुस्तें विक्रेत्यांक कितलीशींच वर्सां जाली भायर रस्त्या कुशीक घेवन बसपी नुस्तेकारांचो त्रास सोंसचो पडटा. हे विक्रेते रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकतें घेवपाक येवपी लोकांक आडायतात आनी आमच्या पोटार आड येतात. दीस रात आमी मार्केटात बसून जळारां मारतात अशें म्हणत वास्कोच्या मार्केटांतल्या थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांनी आपली तिडक उक्तायल्या. किती त्रास जाता तुमकां आतां? गिरायक जायना, सगळी गिरायक तांकां जाता. 10 वर्सां जाली दुसताय आमी. कोण नुस्तें विकताय? आमी तर आतां येयली ती नुस्तें विकपाची रस्त्याची आमी अजून ताका कोणी घेवंक ना. मागताय हे रस्त्याचे नुस्त्याक चालू आहा ते इल्लीगल नुस्त्या धंदो चालू आहा तो बंद करपाक. ते लोडिंग बोडिंग कोत्ताय ते आमकां लागना काय. जे पळय नुस्तें ते इल्लीगल विकताय ते आमकां लागता ते आमकां माल जाता. जाल्यार हे आमी सरकाराकडे मागताय म्युन्सिपालिटी कडेन तेणे बंद करचें ना जाल्यार फाल्यां सान आमी रस्त्यार बसतलीं. फाल्यां मागीर आमची गुन्यांव करनाकाय आमी सांगोंक ना म्हणून. रस्त्यार येयलें काय येयलो ना ती मागीर तांकां मागीर कळटलें आनी लामाडी मामी हे सायड आमकां चोवन चोवन धांवताय आनी ती तर हाली गाडये पोंदा बीन पडली म्युन्सिपालिटी आनी पुलीस जबाबदारी म्हणून सांगताय. आमी न्हू आनी आमी जबाबदारी न्हू. ती आमकां चोयल म्हणटा धांवताय आनी आमी तांकां चोयल मारा काडटले मारा काडटली एकल्या. आमी मागताय कितें आमकां सगळें बंद जाल्लें जाय. कोण लामाड्यार नाका कोण रोडार नाका इतलें. होय बाजार तो बाजार बांदला काय येदे व्हडले म्हणून कित्याक लागून बाजार बांदला? 4 गिरायक येयना मार्केटान 4 गिरायक येयना. सांचे लोक बसून ते मच्छर खाताय त्या वाटेन आनी वयताय आमी रातची बसून 9-10 जायसर बसताय बाजारान. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. कुडबणा फिश मिल हाडपाचो प्रस्ताव आसलो. 2007 जाल्ल्या थळाव्यांच्या आंदोलनाक लागून आदी कुडबण आनी उपरांत पाडीच्यान हो प्रकल्प धांवडावन घातलो. आतांचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक मात हें मान्य ना. कुडबणा फिश मिल प्रकल्प जावपाचो आसलो हें सत आसत जाल्यार आपूण राजिनामो दिता अशें ताणें मिडिया मुखार सांगलें खरें. पूण हें सत आशिल्ल्याचें आयज गोवा 365 साबार एक्टिविस्टांनी सांगलें. पळयात. कुडबण पाडी वाठारांत फिश मिल हाडपाचे यत्न जाल्ले. प्रदूषण करपी प्रकल्प अशें म्हणत कुंकळी वेळीच्या लोकांनी त्या वेळार खर आंदोलन केल्लें. ताका मिडियान तेंको दिल्लो देखून आजुनूय ते मिडियाचे उपकार मानतात. आयज कुंकळेच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत बऱ्योच फिश मिल चलतात. ताजी येरादारी वेळार कुंकळकारांक त्रास जाता. ताकाय तांचो विरोध आसा. आयकात एक्टिविस्टांक पूण ताजे आदी आयकात पर्यावरण मंत्र्याक. फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां प्लॅन दाखयलो. एक मिनिट हांव तुगे चॅलेंज हांव घेता. एक मिनिट म्हाका फुटकार आपोवपाक गरज ना. हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो टू पुट द फिश मिल प्लान हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर I will resign as minister tomorrow. चल आतां तांकां सांग हांव चॅलेंज घेता. In fact, July 2010, we got information that a project that the land was 30,000 square meters was going to be acquired at Kudbona Jetty. This information had not come to the panchayat, but we got it through the notice. We saw it in the newspaper as per the notice. And in 2010, we opposed the acquisition because we did not know for what the acquisition was. It was written for public utility purpose. When we questioned the panchayat body, they said they did not know. And finally, we came to know that it was it's supposed to be acquired for a fish meal plant. When we came to know about the fish meal plant and the consumer forum studied about it, we realized that it was a very hazardous industry which is going to come there, and we opposed it at Kudbona Jetty. We opposed that acquisition of that land. It basically started because of the acquisition of the land. Basically, आमच्या गावांनी आम्ही पहिले साकर कसलोय प्रोजेक्ट which is harmful आमच्या गावच्या लोकांक जावं आमच्या गावात if it is harmful we will
नेवर अलाव इट टू हॅपन. आता तू फिश मिलाचे तू उलयता, जरी तर माझ्या गांवान माझ्या नेबरिंग गांवान आताच्या काळात जरी तर असली फिश मिल आयली तर ती आम्ही हांगा तर येवपाक दिवचे ना. ती कोणाचीय जावं मागीर. पयली हेची 10 वर्स पयली हिंगा येवपाची आसलेली तेन्ना आमी बंद केलेली. जे पळय कोण अशे फिश मिल घालपा पडे येता न्ही, दे आर ऑल एंटरप्रेनर्स. दॅट्स वन थिंग वी हॅव टू एग्री. ते खंयच्यानी नाल्यार क्रुकेड मेथड्स करून ते येवपा सोदतात. फिश मिल म्हणटा ते जे कडेन पळय हॅबिटेशन ना थंय पळय घालपा जाय. आनी ते कित्याक ते हांव मागीर सांगता. आमी जाणात लास्ट टायम एक कुटबोना येवपा आशिल्ली, एक पाडी येवपा आशिल्ली आनी एक कुंकळ येवपा आशिल्ली. आता आमचे कुंकळ म्हणटा ऑलरेडी आसात, एक्झिस्टिंग आसात. आमचे MLA राजन आसतना तेन्ना आनी एक काय 2 कितें तरी आयल्ल्यो. अशें आमचे त्यो फिश मिल हाडून घातिल्ले आसात आमच्या हड्ड्यार. म्हाका दिसता दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ कुंकोलीम इज बिकमिंग अ पोल्युटिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट. ही कुंकळ काबार करपाची इंडस्ट्रियल एस्टेट घातिल्ली आसा हांगा. कुडबोणा आणि त्या उपरांत हेर कडेन फिश मिल हाडपाचो यत्न जाल्लो. त्या लोकांनी त्या वेळार तो नाकाम केलो. ताजी गवाय दिता ज्येष्ठ नागरीक कमलाक्ष प्रभुगांवकर आणि अविराज फडते देसाय. कुटबोणाक थंयच्या लोकांनी खरोखरच ते कुटबोणा गांव तांचे अभिनंदन करता. ते ब्रेव आसात. आमचे सारखे कुंकळकारा भशेन धडपड करूनय बी फाटी रावपाचे न्ही, कळ्ळें तुका. पूण ते ब्रेव आसात. ताणें थंय गेल्यार तांकां धांवडायले. थंयची उठली जर जायत, तेंची जर उठली जर जायत, तेंचे ते मोटून वतात आनी थंयच्यान ते मागीर ते खड्डे बारशे खंयचे तरी पाडी बिडी थी वतात आनी थी ताणें दिली आनी थंय ताणें तांकां धांवडावन घाले. आनी इतलें आसून सुद्दां धांवडावन घाल्ल्यो ह्यो परत हांगा हातूंत भितर सरपाचे तांचो प्रयत्न चालू आसा. म्हाका समजना आमगेले हे राजकारणी कितें करतात ते, हे पॉलिटिशियन कितें करतात ते म्हाका कांयच खबर ना. खंय खंय पळय जे नाका ते हाडून आमच्या हड्ड्यार घालतात हांगा. रमेश बाब, पयले सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे कवर अप जायत कडेन केलें आसा आनी आमगे इंडस्ट्रियल स्टेट ही कांय गोश्ट सगळी गोंयकारांक खबर आसतली. एजिटेशन केलें 2007 सावन. आतां दुसरी गोश्ट म्हळ्यार सांगपाची, कुटबोन जावं, पाडी जावं आनी कुंकळ जावं, जी फिश मिल येवपा आशिल्ल्यो आनी ज्यो लोकांनी एक एजिटेशन करून आनीक पत्रकारांनी तांकां खूब आदार करून ते बंद उडयलें. लोकल MLAन सुद्दां खूब काम केलें बंद उडोवपाक. कित्याक एनवायरमेंट डॅमेज जाला. फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा आनी गोंया धरून कुंकळ एनवायरमेंट डॅमेज जाला आनी हे खबर आसतना सुद्दां गव्हर्मेंट मिशनरी कांय करना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बेताळभाटी विलेजर्स कप 2024 फुटबॉल सर्त जाली. डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोड्डान कुट्टरी जिमखानाक हारयलो. 3-1 अशा गोल फरकान हो खेळ सोंपलो. बेताळभाटी पंचायत खेळामळार डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डान बेताळभाटी विलेजर्स कपान कुट्टरी जिमखानाक 3-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वार्टर फायनलींत सुवात मेळयली. बेताळभाटी खेळा क्लबान ही सर्त घडोवन हाडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फाटल्या 24 वरां सावन मान्सून दुबळो आसलो आणि कांय वाठारांनी फकत थोड्या पावसाची नोंद जाल्ली आसली तरी बंगालच्या उपसागरात थोडो भोव बदल जावं येता. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सामको उणो पावस पडिल्ल्यान मुरगांवांत फकत 4.8 मिलीमीटर जाल्यार राज्यांतल्या हेर वाठारांनी ट्रेस प्रमाणांत पावस पडला. मॉन्सून दुबळो आसा पूण परिस्थिती खर जावपाची शक्यताय आसा. 24 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी पावसा सयत वराक 40 किलोमीटर मेरेन वारें घोळपाक शकता. फुडल्या 2 दिसांत गोंयांत कमी चड पावस पडटलो. सप्तकाच्या शेवटाक ताची तीव्रताय वाडटली. 24 आनी 25 सप्टेंबर मेरेन गोंयच्या चडशा वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वादळी वारे आनी कांय सुवातांनी उटंगराचो पावसय पडूं येता. 24 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. बंगालाच्या उपसागरांत हवामानांत बदल.
गोंयांत 23 ते 25 सप्टेंबर मेरेन पावसाचो अदमास. 25 सप्टेंबर मेरेन वादळी वाऱ्या सयत पावस. शेनवारचे तापमान 32 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.